कृष्णान ते राग संपत्तनु कृष्णा सेव करच्याक आम्ही पुरा करता आसतनी आम्ही लेक आम खंयची देवान संपत्ती दिला त्या जेन देवाक सेव करता ताणे दिलेले राग ताणे दिलेले बुद्धी ताणे दिलेले डोळे ताणे दिलेले पुरा सगळं ताजेन सेव करता म्हणलें एक अनुपमा माता जेन आमकां एक एग्जाम्पल जावन आमकां दाखयलें मस्त मस्त धन्यवाद हांव गुरुवंदना करून सुरू करता ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा आयचे प्रभुपाद लीलामृत चर्चे सेशनाक सगळ्यांक स्वागत प्रभुपादाल ग्लोरिफिकेशन केलेले निमित्त प्रभुपादाल थोडे एक सुवे मना इतले गुण आमगे मिगेल हृदयांतू आमगेल पूरा जनाले हृदयांतू यो म्हणून देवालक प्रार्थना करता प्रभुपादालक प्रार्थना करता या म्हाका एक अवकाश दिलेला भागवत पुराण कंपनी सक्क टीमाक सक्क जनाक हांव मिगेले ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅನಂತ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ मागीर तुम्ही टाइम काढून तुमगेल बिझी स्केड्यूल ಅಂತೂ प्रभुपाद लीलामृत ऐकूचे इंटरेस्ट सर्वले पूरा वैष्णविक मिगेले माती बघून नमस्कारांनी अनंत आनंद धन्यवाद आता आम्ही आज कसं पळया प्रभुपाद लीलामृत ಅಂತೂ आयची सेशन ಅಂತೂ थोडे पॉइंट्स सांगता आजी आम्ही पळया की राधा गोविंद देवस्थान ಅಂತೂ ಜೈಪುರ ಅಂತೂ ಪ್ರಭುಪಾದ तागेल शिष्या ಒಟ್ಟು डीप डिवोशन डीप भक्ती ಅಂತೂ भक्तीचे वातावरण ते पार्टिसिपेट करता मागीर तमाकृष्ण कृष्णाक संन्यास दीक्षा दिवच्याक प्रभुपाद मस्त आलोचना करता प्रभुपाद नेक्स्ट January 24th 1972 वापस प्रभुपाद मुंबई येता मागीर नेक्स्ट नैरोबी तू प्रभुपाद वता थंय प्रभुपादाक भारी कष्ट जाता अरण्यरोधन म्हूण सांगीत प्रभुपादाल थंय प्रभुपादाल उतर ऐकूच तशी नाची पुरा मागीर नेक्स्ट ब्रह्मानंद स्वामीक प्रभुपाद मुंबई जबाबदार दिता मागीर February 8 1972 आपास प्रभुपाद मुंबई येता म्हळ्यार नैरोबी देखून मुंबई येता मागीर प्रभुपाद स्वप्न कसलें म्हळ्यार पळया नेक्स्ट February 11 1972 मद्रासांत प्रभुपाद थंय पंडाल प्रोग्राम करूंक येता मागीर थंय मुख्य न्यायाधीश जावन आशिल्ले वीरस्वामीक ब्राह्मण दीक्षा दिता मागीर मद्रासांत एक प्रभुपादाल गॉड ब्रदर्स प्रभुपादाक हीन जावन प्रभुपादाक करता क्रिटिसाइज करता मागीर विशाखपट्टणम February 17 1972 प्रभुपाद विशाखपट्टणमाक भेटी दिता सो हांवें फुडली सेशनांतू कई रापकार येयलें म्हळ्यार हांवें जयपुरांतू मंकड आशिल्लें मंकड मस्त बाद दिवन खाता आशिल्लें प्रभुपाद सांगता एक मांकडाक
दिवस म्हणटाक मात्शे लांबया रुक्काक तेन्ना मांकडे येना म्हूण सांगता. एक्चुअली ते जयपुरांत कौसल्या आनी श्रीमती म्हळ्यार एक दोग जण बायल मनशां थंय जयपुरा वताची तांकां पासपोर्ट नातिल्ले मिटा एक गव्हर्मेंट ऑफिसर तांकां जयपुरा देखून सोडून वचचें नज म्हूण सांगता. तेन्ना तांणी कौसल्या आनी श्रीमती सांगताची आमकां हांगा प्रभुपाद आमगेले गुरू प्रभुपादाक येवची अरेंजमेंट्स कराची म्हणून सांगता. तशी तांणी त्या खातीर प्रभुपाद जयपुरा येता. सो आतां जयपुरा कसो जाता म्हणून पळया. तुमकां गोत्त आसला म्हणजे जयपुरा राधा गोविंदजी टेंपल बारी फेमस. राधा गोविंदजी टेंपल हे तुमी वृंदावनात बाके बिहारी टेंपलाक गेलेले तर जाल्यार थंय कशी जनान थोडे वेळ देवा दाखयताची मागीर अपास पर्द घालताची मागीर पर्द काडताची अपास देवा दाखयताची. तांकां भंय के खंय बाके बिहारी भक्ताल म्हाका धांवन वता म्हूण त्या खातीर मस्त वेळ दाखयनाच के तांणी. तशीच हांगा जयपुरा राधा गोविंद मुर्ती विग्रह कसो म्हळ्यार ते एक्चुअली रूप गोस्वामी पूज केलेले ते वृंदावना आशिल्ले. केन्ना आनी मुस्लीम मोगल रायान ते राधा गोविंद देवाक वायट करता टेंपल वायट करता म्हणटाना जयपुरा रायो ते राधा गोविंद विग्रह घेवन जयपुरा व्हरता. तशी मूल विग्रह राधा मदन मोहन राधा गोविंद आनी राधा गोपीनाथ की 3 विग्रह मूल विग्रह जयपुरा आसाचे. तशी हांगा जयपुरा राधा गोविंद टेंपल भारी जन येताचे. सकाळी मंगळा आरतीक भारी जन येताचे. अरे कसलो म्हणे भक्त म्हळ्यार थंय त्या नमूने भक्त सकाळी सांजवेळा पुरा देवस्थाना येवन तांगेले सेव करून पूरा जन वता. तसलो वातावरणात प्रभुपादाल शिष्य आनी प्रभुपाद थंय राधा गोविंद टेंपला येताचे. तेन्ना तांणी कशी म्हळ्यार त्या देवाक हांव सांगलें म्हाका बाके बिहार टेंपला कशी पर्द घालता तशीची ते पर्द घालता. जय गोविंद गोविंद की जय म्हणून जय घोश घालताची तेन्ना पर्द घालताची मागीर अपास पर्द काडता. जन आवेशान देवाक पळोवच्याक मुखार मुखार वताची. हांगा बाके बिहार टेंपलांत तशीच जाल्यार प्रभुपाद तितले जना देखून दूर आसताशिल्लो म्हापशी राबून आसताशिल्लो. प्रभुपाद तागेले सकाळ उठान तागेले दिनचरी मंगळा आरती तागेले प्रवचन भागवत प्रवचन रात्री भागवत ट्रान्सलेशन हे पुराचकड तांतू बिजी आशिल्लो. ती कौसल्या आनी श्रीमती तांणी पंडाल प्रोग्राम प्रभुपादा खातीर व्यस्त केला म्हणून सांगताची. जाल्यार प्रभुपादाक खुशी जाता. चैतन्य महाप्रभुले एक मिशन फॉरेन लेडीज जाल्यार तांणी कंटिन्यू करूंक ते प्लॅन कशी आमी प्रचार करच्याक कशी म्हणून तांणी प्लॅन केल्लो म्हणून भारी खूश जालें प्रभुपाद. तुमी फॉरेन लेडीज जाल्यार तुमी इतले सकट केले इंडियन लेडीज जाल्यार हे सकट करना अशें म्हणून सांगता. जाल्यार आनी एक 2 दीस भितर हे प्रोग्राम पंडाल प्रोग्राम शूर जावपा आसता. तेन्ना प्रभुपाद तांणी तितले सकट प्लॅन करनाचे व्हडले टेंट घालचे हे पुरा प्लॅन करनी आनी पॅम्पलेट सारी पुरा तांणी कसो घाला म्हळ्यार भक्ती वेदांत स्वामी आनी फॉरेन विदेशी शिष्यर म्हळ्यार फॉरेन तितलेच घाला आनी एसी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण प्रज्ञ संघ म्हणून घालेल ना. हे प्रभुपादाक खुश जायना. हे कसं नाही प्रभुपाद कोप येता. हे कसं नष्ट सकट केला. तुम्ही युरोपियन आनी अमेरिकन शिष्य म्हणून घालता शिवाय विदेशी शिष्य म्हणून कशी घाले हे सकट समजाय खरेंच जाय न्ही म्हणून सांगता. प्रभुपाद कोप येता. तुम्ही बालमनशी तुमगेली बुद्धी इतलीची अशी म्हणून सांगता प्रभुपाद. तेन्ना तांकां भारी रडणी येता. कौसल्या आनी श्रीमतीचें रडणी येता. प्रभुपाद मागीर थोड्या वेळान कोप थंड जाता. प्रभुपाद सांगता तुमी बदलची तुमी हे तुमगेले प्लॅन ह्या मुवमेंट आमी एस्टॅब्लिश करूं तुमी प्लॅन केलेले भारी खुशी जाल्यार हांव एक गुरू जाल्लेले आसतना तुमगेले शिश्यां चुकी हांवें तिदुका
तेन्ना तुमी एक्सपर्ट जाताची. सो तुमकां बेजार जावचें पडत जाल्यार हांव गुरू कर्तव्य हांव करपाचीच न्हू म्हणून सांगता. मागीर हांव पास पॅम्पलेट्स आनी हें करून ते पुरा सम करताचें. पुरा भक्ताल प्रयत्न व्हडले टेंट जाता पुरो जाता. मागीर प्रभुपादाक आनी प्रभुपाद शिश्याक ಮೆರವಣಿಗೆ वता. ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಬಸ್ ಕರಾಯ್ತಾಚ್ಕೆ. ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಬಸ್ करून व्हडले साती धरताचके. मागीर बँड सेट के. मागीर हस्ती खंय मागीर कीर्तन ताजे अमेरिकन युरोपियन शिष्य मागीर इंडियन शिष्य पुरा भारी व्हडले प्रोसेशन व्हडले ಮೆರವಣಿಗೆ जातके जयपुरांत. तशी प्रभुपाद सकाळीची कार्यक्रम करतके. राधा गोविंद टेंपलाक दर्शनाक येता इमिडिएट प्रभुपादाल कार्यक्रम के. प्रभुपादान नैरोबी होच खातीर नहीं सॉरी न्यूयॉर्क होच खातीर राधा कृष्ण विग्रह घेतिल्ले. जयपुरांत प्रभुपादान प्रति कडेन अमेरिका युरोपा पुरा वेलेल पुरो जयपुरा दोकुनूच विग्रह. तशी हांगा प्रभुपादान दोनी राधा कृष्णाले विग्रह घेतिले. थंय अभिषेक सुरू करतके प्रभुपाद. अभिषेक करून थंय कीर्तन प्रवचन प्रसाद हें पुरो सकल मस्त जन डायरेक्ट देवस्थाना दोकून प्रभुपादाल प्रवचन आनी आयकुच्याक वताचके. तशी प्रभुपाद हांगा जयपुरा प्रचार करचे वेळार प्रभुपाद तें एक काम करना. प्रभुपाद पळयता फॉरेना कशी जाता मुंबईत कशी प्लॅन जाता मायापुरा कशी प्लॅन करका पुरो सकल लेटर्स बरयता आसता प्रभुपाद. प्रभुपाद कसं म्हळ्यार नेक्स्ट आतां ह्या म्हयनो खंयचो जयपुरांत आयल प्रभुपाद जानेवारी म्हयनो आनी फेब्रुवारी मार्च एप्रिलांत केन्नाय होळी पुनवे परबेक होळी पुनवेक चैतन्य महाप्रभू जन्मदिवसाचे गौर पूर्णिमा. सो गौर पूर्णिमा सेलिब्रेशन मायापुरा भारी गड्डीर जेवका म्हणून प्रभुपादाक आशी ताजी कशी प्लॅन करका. एक्चुअली ते हांगा नादिया जाग्यात विदेशी शिश्यांक येवच्याक बॅन करून आसतात आनी तेन्ना प्रभुपाद तांकां बरयता तुमी कशी सरकारा देखून आनी हें करून ते हांगा येवची तशी करका म्हणून सकड प्लॅन करता बरयता. प्रत्येक प्रभुपादान तांकां डायरेक्शन निर्देशन दिवका. तशें जाल्यार मात प्रभुपादाल शिश्यकां प्रत्येक कडेन प्रभुपादार माती खर्चुका तशी आसता प्रभुपाद. मागीर प्रभुपाद नैरोबी तो शिश्यांक लेटर बरयता. तुमी देवाल संतोशा खातीर तुमी मस्त हार्ड वर्क करका. तुमी हार्ड वर्क केल्यार तुमी खंडीत भगत धामा वताची म्हणून प्रभुपाद बरयता. मागीर प्रभुपाद मुंबईत हे लँडा विशयी आलोचन करता. ते लँड कसो जाल्ले ते आजे 50,000 दुड्ड दिवका म्हणून आशिल्ले ताजे प्रकार एग्रीमेंटा प्रकार दुड्ड पावलवे दुड्ड दिलवे हें पुरा प्रत्येक प्रभुपादाक टेंशन सक्कड कडेन माती कर. कसं म्हणाली इंडियांत प्रभुपादान विदेशी शिश्यांक सोना प्रभुपाद कसं म्हळ्यार इंडियन्स मोस करताची जन म्हणून ते प्रभुपाद प्रत्येकांत ताणें मुखार निजांत जेबीसी हांकां प्रभुपादान हे सकड रेस्पॉन्सिबिलिटी दिला जाल्यार प्रभुपादानाची माती घालका पडटा सक्कड विशयान. प्रभुपाद लेखता हांव हांगा पुरो रिटायरमेंट घेवन हांव न्हू ताची ट्रान्सलेशन करची बूक बरोवचे ते सकड करता. हांव मस्त आमगेले पूर्व आचार्य मस्त सकड बूक आसाचे बेंगॉली बूक ते पुरो ट्रान्सलेट करता म्हणून जाल्यार प्रभुपादाक अंत दोकून हे मॅनेजमेंटा दोकून निवृत्ती जायना प्रभुपादाक ट्रान्सलेशन कॉन्सन्ट्रेशन करूंक तितले जायना तशें आसता. मागीर तमाल कृष्ण दास आसता तो एक दीस निंगिता जयपुरा दोकून भायर सोच पडून प्रभुपाद मुंबय येवच्याक भायर सोच पडून निंगिता म्हाका संन्यास दीक्षा दिवका म्हणून सांगता. प्रभुपाद हाजे फुडें 3-4 जणांक संन्यास दीक्षा दिल्लेले आशिल्ले जाल्यार हक्क दिवच्याक प्रभुपाद आलोचन करता.
आलोचन करत कसा म्हणार हे संन्यासी दीक्षे तरी दिले तरेले त्यांनी JBC कसल हुद्दे ना देवस्थानाचे कसल हुद्दे देखून त्यांनी रिटायर्ड जावका त्यांनी मागीर संचार आणि प्रचार पुरं गाव गाव वचन संचार आणि प्रचार करका तशी एक मेंबर उणी जाता आणि तमाल कृष्ण हाका भाडीक जावन माद्री म्हळेली एकली बायल आसा ती आरतात आणि भाडीकून घेतली ती माद्री म्हळेली प्रभुपादाले धुवचे स्पिरिच्युअल धुव तशें आसतना तिगेल ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ करका हाणी तरी संन्यास दीक्षे केल्यार तीक बळयतल कोण तीक बेजार जाता म्हळ्यार प्रभुपाद सो प्रभुपाद आलोचन करता प्रत्येक नुकेन कोण प्रभुपादाक आलोचन करका डिसिशन दिवचे पयशे फुडें म्हळ्यार कितले आलोचन पळय प्रभुपादाले फॅमिली कितले व्हड जाले प्रभुपादाल सो प्रभुपाद आलोचन कसं करचें म्हणून प्रभुपाद आलोचन करता आणि जी ताका संन्यास तरी दिल्यार एक JBCचे एक अधिकारी प्रभुपादाक ना जाता सो प्रभुपाद सांगता राब चिकेची म्हणून सांगता जाल्यार तमाल कृष्णाले तागेले डिटर्मिनेशन कितले म्हणून ते टेस्ट करता गुरुना टेस्ट करता तो कितले धड चित्त आसा संन्यास दीक्ष घेवच्याक म्हणून जाल्यार हो तमाल कृष्ण मस्त वत्ताय करता म्हाका दिवका म्हणून तो कसो करता सकाळी मंगळा आरती सकाळी जातरी मौन व्रत उलोवचें ना मौन व्रत जाता म्हळ्यार कशें हट करता आपल्या चेडू अन्ना मालागी आमकां तेजे हांव तुगेलो उलयना हांव उलयना तुगे लागी म्हणून हट करता न्हू तशीची प्रभुपाद की तमाल कृष्णाची हट करता उलयना अशी बसता प्रभुपादाक मौन व्रत जाता तेन्ना प्रभुपाद मस्त दिवस ह्या भायर करता कसं जो हा गेले संन्यास दीक्ष दिवची हांव मस्त गंभीर आलोचन करका म्हणून प्रभुपाद आलोचन करता तशी मागीर प्रभुपादाक इंडियान तूं एक ह्या पुरा जुहूचे लँडाचे ह्या डिलिंग्स पळोवचे एक जन जेवका जाता वो तमाल कृष्णाक संन्यास दीश दिल्यार कोणूय ना तो त्या खातीर श्याम सुंदराक एक म्हणटा कसं करता प्रभुपाद नैरोबी श्याम सुंदर आसता श्याम सुंदर ताका लेटर बरयता कसं म्हळ्यार हांव तमाल कृष्णाक संन्यास दीक्ष दिवका म्हूण लेखला म्हणून तेन्ना तमाल कृष्ण कळटा प्रभुपाद म्हाका दिवच्याक डिसिशन घेतला म्हणून तो इमिडिएट कसं करता तागेले हांवगाल्या पुरा ते कावी कलरांनी घालसून घेत कावी कलरांनी घालसून घेवन मंत्रदंड आनी पुरा तयार करून घेत तयार घेवन बायलेक सांगता पळय म्हाका एक तिनी कॉपी भागवत जेवका प्रभुपादाले सिग्नेचर आशिल्ले ते म्हणटा कसलो तुका ते म्हणून घेता नशी म्हाका वाचचे खातीर कसलो तूं म्हाका पास येना ती संशय येता ती माद्रिका कसलो तूं आपास येनावे म्हणून निमगिता ना हांव पास येता हांव खंडीत पास येता म्हणून सांगता मुंबय ती तांणी मुंबय आशिल्ली तेन्ना हो जयपुरा येता तमाल कृष्ण तो तशी तागेले मौन व्रत कंटिन्यू करता हट करता आसा म्हाका संन्यास दीक्ष दिवका संन्यास दीक्ष पुरा जन पुरा JBC प्रभुपादान मिटिंग आपयल्या पुरो सकल भितर बसतना हो भायर बसता बागला भायरी कसला हट पळयाची चेडू कशी हट करता तशी भायर बसतना प्रभुपाद पळयता कसला तमाल कृष्ण तूं भायर बसला म्हणून निमगिता तेन्ना प्रभुपाद एक तमाल कृष्ण महाराज म्हणून पळयता तेन्ना ताका सकट भक्ताक भंय जाता हे कशें तमाल कृष्ण महाराज म्हणून आपयले प्रभुपादान म्हणटना तांकां सकट भारी आश्चर्य जाता तेन्ना ते माद्रीले तिगेले तमाल कृष्ण बायले माद्री तिगेले पुरा सह आनी पुरा भक्तांनी सकट आसाची तांकां पुरा आश्चर्य जाता हें कसं की तमाल कृष्ण कसं की आमकां वंचन करता आसा मोस करता आसा म्हणून तांणी लेखताचे तशी प्रभुपादान कंप्लिटली सांगा न्ही हांव खंडी संन्यास दिता म्हणून पुरा सकट तयारेनी करता सांगता प्रभुपाद ताका आपोवन पळय तुगेले बायल मिगेल धुव हांव तिगेल विशयान हांव आलोचन करता
तुका हांव संन्यास दिवच्याक ओप्पल तरी जाल्यार ती कश्टां पडटा तशें मी म्हाका कसं करचें म्हणून कळना म्हणून सांगता तेन्ना तो सांगता पळय आजी हांव संन्यास घेतलो तिका बेजारता आनी थोडे दिवसान केल्यार तिका बेजार जेवचें जाताचीच सो हांव आत्तां म्हाका तूं दिक्षा दी म्हणून सांगता प्रभुपाद तशें जयपुरान पुरा वीक पूरा सकड प्रवचन जाता ब्रह्मसंहिता श्लोकान प्रार्थना जाता पूरा हिंदीन प्रभुपाद प्रवचन दिता पूरा ते जयपुरा पूरा पूरा ऑलमोस्ट राधा गोविंद जिले भक्ताची आस्ताची सो इवन पोलीस समीत काय प्रभुपादाक आनी प्रभुपादा गाडयेन आयल्यार तांकां वाट सोडून नमस्कार घालता आनी प्रभुपादाक दೊಡ್ಡ जन आनी पुरो तांगेले घरा कडेन जेवणाक भिक्षाक आपयता हांकां प्रभुपाद सांगता खंय गेले प्रभुपाद आनीक कशी तुमी शिष्यांक सांगता पळय तें कशी देवाक ड्रेस करताची कशी आरती करताची कशी पूजा करताची रात्री कशी रात्री ड्रेस चेंज करताची त्या पळयाची आनी तांकां पुरा भायल मनशाक दाल मनशाक पुरा हे तुमी नोट करता म्हूण सांगता आनी आमी तुमकां सकड नॉर्मली विजया विशणी तुमकां देवस्थाना वचून गोतना दिसता एक्चुअली आमी कसं करताची म्हळ्यार नरसिंह आरती वेळार परफ्यूमान तूं एक कापसाक इयरबड जेवत जाल्यार एक बुड्डो न्हू देवाक परफ्यूम ऑफर करताचे हांव घर कडेन डेली करता परफ्यूम ऑफर करता तशें ते परफ्यूम ऑफर केलेली काड्डी तेव्हा एक प्रसाद वट्टू थंय दिवचे गोविंदजी टेंपलान तूं आसत तेन्ना बरोवप आसत पळय हें लायक आमी तशीची परफ्यूम देवा ऑफर केलेले ते काड्डी तेवे दिवका म्हणून सांगता कशी आमी भक्तीची आचरण कशी करता आमी एक देवस्थानाक शिकूका बदची तुमी खंय इस्कॉन टेंपलाक गेल्यार माळ पळयाची कशी ते कलर कॉम्बिनेशन घालून कितले चंद माळ घातल्या ते लटकन ते फुला कॉम्बिनेशन कसं चंद कृष्णाले राधा माधवाले आंगारी तांणी बंडबणाचे चिकटे म्हळ्यार बटरफ्लाय ड्रॉ करताची कसकसल पुरा ड्रॉ करचे आमी पळोवंक ते पळोवन कितले चंद अलंकार केला आनी कसल एक हांगेले क्रिएटिविटी एक अलंकार इवन राधा राणीक कसं चंद अलंकार करताची कसल ते मॅचिंग ते ड्रेस शिवयलेले ते ड्रेसाचे पुरा कॉम्बिनेशन ब्लाउज हें ते सकल पळयतना कसं खुशी जाता इतले चंद मॅचिंग आनी पुरा कशी करताची म्हणून दिसता आनी तें पळोवका कशी देवाक कितले चंद अलंकार करताची म्हळ्यार तुमी खंयचे इस्कॉन देवस्थाना वचपाची कितली क्लेनलीनेस क्लीन मेंटेन करताची कशी ते पुरा माक्षीचे स्क्रीन ताका मॅचिंग जावन आसता ते पुरो सकड अलंकार खंयचेय देवस्थाना तुमी देवाला अलंकार पळोवका तेन्ना हे कितले चंद दिसता म्हणून दिसता देवान तांकां एक टॅलंट दिवन आसता ते अलंकार करचे म्हळ्यार आमकां बद्दलची हांव आतां सांगलां म्हणजे आमकां कितले सकट बुद्धी दिल्या पुरा दिल्या ते संपत्त ते देवाल सेवाक यूज करता म्हळ्यार एक आमी ते देवस्थाना विग्रह दर्शन करतना आमकां हे सकड मनावता तशी पळोवपाक सांगता ते परत तुमी पळोवका म्हणून सकड सांगता क्लिनिनेस प्रत्येक कशी मेंटेन करता देवस्थाना म्हणून मागीर प्रभुपादाचे जयपुराचे राणीक भेट जाता आनी जयपुराचे व्हडले फेमस जनाक पुरा डिग्निटरीज तांकां सगळ्यांक प्रभुपादाक परिचय करता तांणी भारी प्रभुपाद प्रशंस करताची प्रभुपादाल भक्ती भावाक पुरसा भारी प्रशंस करताची प्रभुपाद पुरा वर्ल्ड वायड कसं इस्कॉन जाता ताजे स्लायड शो पुरा प्रभुपाद सगळ्यांक दाखयता मागीर आपास प्रभुपाद तमाल कृष्णाक सांगता पळय आतां तूं संन्यास घेवचे भारी कश्ट तुगेले बायले भारी दूख जाता म्हणून प्रभुपाद सांगता कसं नाही जो आत जो मागे जो तिका दूख जाताची मागीर खागूर तिगेले दूख
या जाता विसरत ती म्हणून सांगता तशी पुरा ते पंडाल प्रोग्राम तरी पुरा प्रभुपाद तेगेले सन्यासी शिष्य सुबाಲ ಮಧುದ್ವೇಷ અને गर्गमुनी आणि देवानंद हांक 4 जण आपण निमगिता कसं करचे हांव तमा कृष्ण संन्यास दी म्हूण सांगता तुमगेलो अभिप्राय कसले ताण घेवेतवे म्हूण अशें निमगिताचे तेन्ना ताणें सांगताचे दिवेत म्हणून सांगता म्हळ्यार ही इज फिट पर्सन फॉर संन्यास दीक्षा संन्यास घेवचे म्हणजे तितकें सुलभ न्ही दृढ मन जेवस्का मन आसका एक संन्यास घेवन मागीर ग्रहस्थ संसारी जेवचे इंद्रिय निग्रह ना जाल्यार न्ही पुरो जायना त्या खातीर आतां तांगेल्या निमित्ता हो कशी तागेले हो दिव्यता म्हणून पुरो सांगताचे सो सकट पुरो अरेंजमेंट सिद्धत पुरो सकट जाता ते दिवसो प्रभुपाद नेक्स्ट डे होम करनो तमा कृष्णाक संन्यास दंड दिता संन्यास दिता पुरा भालमेशाक तमा कृष्ण भारी कोप येता म्हळ्यार जावन गेले संन्यास दीक्ष दिवन जाली तांकां भालमेशाक कोप येता सांगता प्रभुपाद पळय तूं भारी तुगेले एक बायले तूं सोडले आनी तुगेले जीबीसी तूं एक मेंबर आशिल्लो तेवय तुवें सोडले आतां तूं कशें म्हळ्यार गोस्वामीले हाजेर गोस्वामीले स्थितीरी तुवें प्रचार करता आनी तेन्ना तूं कसं करता म्हणून सांगता तमा कृष्ण सांगता हांव चैतन्य महाप्रभू म्हणके हांव खंयचे वाहन यूज करनाशी पांयाची चमक पादचारी जावन चमकून हांव भारतांत एक प्लेसांत अनेक प्लेसां वचून हांव कृष्णा बग्गे प्रचार करता म्हणून सांगता प्रभुपाद जायतो म्हणून सांगता तेन्ना सांगता पळय करेक्ट जाल्यार तुका थोडे सहाय करतले जेवका थोडे तुका अनुकूल जेवका सौकर्य जेवका तशें तूं एकलो वचचें जायना प्रभुपाद कितले नमने आलोचन करता कितले नमने तांगेले शिश्याले विशय फॉरेनर्स तांगेले विशय इंडियान तो कितले कश्ट जाताले म्हणून आलोचन करता पळय प्रभुपाद सांग तुका थोडे हांव हेल्पिंग हँड दिता तुका सौकर्य जेवका म्हणून सांगता मागीर प्रभुपाद नैरोबी तूं वचपाक तयार करता आशिल्लो तशीच अहमदाबादांत एक प्रोग्राम आसता अहमदाबाद प्रोग्रामा खातीर तमा कृष्ण महाराज थंय पिटयता प्रभुपाद नैरोबी भायर सरता नैरोबी भायर सरता तशी एक्चुअली ह्या कसले संन्यास म्हळ्यार काया वाचा मनसा त्रिदंड संन्यासी म्हळ्यार त्रिदंडी संन्यासी म्हळ्यार त्यांनी काया वाचा मनसा त्यांनी कृष्णाले सेवेक त्यांनी तांगेले जीवन अंकित करून आसताचे त्या खातीर तांकां त्रिदंडी संन्यासी म्हणून म्हणटाचे त्रिदंड संन्यासी नेक्स्ट प्रभुपाद हांगा नैरोबी वचपाक म्हणून प्लॅन करता आसता तशी प्रभुपाद अपास मुंबय येता मुंबय January 24th 1972 मुंबय येता प्रभुपाद मुंबय येवन थंय एक्चुअली हांव पुलीस स्टेशनार सांगिल्लें मिस्टर नायर लागीं प्रभुपादाले लँड डिलिंग्स जालेले 16 लाख दुड्डू फस्ट 2 लाख दिवचे 50,000 दिवचे मागीर तो एग्रीमेंट दिवचे आमी मागीर थंय रावचे टेम्पररी घर करून रावचे टेम्पररी टेम्पल करचे म्हणजे सगळं प्रभुपाद प्लॅन आशिल्लें तशी प्रभुपादान मुंबय आयल्यार प्रभुपादाक मस्त निराश म्हळ्यार भारी बेजार जाता कसं म्हळ्यार तांणी नायराक दुड्डू दिलेलो ना ते जुहू जाग्यार वचून राबिली नांची प्रभुपादान मधुद्वेष स्वामी म्हणून ताका दिलेलो तेन्ना तो सांगता म्हाका जाय न्ही हें करूंक म्हाका जाय न्ही म्हणून सांगता एक्चुअली फस्ट ते हें रेस्पॉन्स तमा कृष्ण महाराज दिलेले ताणें संन्यास घेतिल्ले निमित्त तो जीबीसी हांतू तकड काम सोडून आतां तो प्रचार कामाक भायर सरला सो आतां प्रभुपादाक हे मुंबयचे हे पुरा रेस्पॉन्सिबिलिटी पळोवच्याक कोणी नाची आसताची आतां कसो करचें प्रभुपादान
तानी प्रभुपाद चौकडेस मुंबईतून आपच्या काही जायना त्यांना जुहूचे ह्या पूर बाई वाट पळो का जाल्यार एक शिष्य जाव का तेन प्रभुपाद आलोचन कसं करचें म्हणून तो नैरोबीन तो ब्रह्मानंद स्वामी असा ताक्क नैरोबी देखून हांगा मुंबईक हडका म्हणून सांगता प्रभुपाद कसं लेखा डायरेक्ट आफ्रिका विमानार वता सो ताका ब्रह्मानंद स्वामीक आपोवच्याक म्हणून नैरोबी वता प्रभुपाद मागीर म्हळ्यार भैया प्रभुपादा खंय हो मिस्टर नायर मागीर मन चेंज करतलो आमी डिले केले तितले मागीर मन चेंज करून मागीर ते लँड आमकां मेळनाशें रावतले हे भारी केअरफुल आसता हे लँड डिलिंग्सा म्हण तूं प्रभुपाद सांगता म्हळ्यार तितलें सुलभ न्ही लँड डिलिंग्स कामां म्हणून प्रभुपाद सांगता तशी प्रभुपाद विमान चोण नैरोबी वता पत्तना प्रभुपाद के राधा कृष्णाले दोन्ही भारी जडाची वर्तके ये फुडली पंत की नैरोबी वर्का म्हणून हाजेर शिप पारी गेले तेन्ना ते विग्रह हे जलके भिन्न जलके तशी ह्या पंता ते एअरपोर्टान तो ते अधिकारी विशेष परमिशन घेवन ते दोन विग्रह का फ्लायटारी वरच्या प्रभुपाद परमिशन घेतके त्या कितले म्हणल्यार 100 पौंड वेट असके कृष्णा विग्रह आणि राधाराणी विग्रह तो मधुद्विष स्वामी कसं करतके कृष्णा विग्रह हाता दोन फ्लायटा दोन मागीर आपास सकयल येवन आपास राधाराणी विग्रह घेवन वैरी व्हरतके ते कितले 36 इंच असतके 36 इंच आशिल्ले तितले व्हड विग्रह राधाकृष्ण विग्रह फ्लायटारी चेडा म्हणके घेवन व्हरून दवरून प्रभुपाद नैरोबी वता नैरोबी गेल्या प्रभुपादान 4 महिने फुडें प्रभुपाद नैरोबी वचून आसता थंय केलो ब्रह्मानंद स्वामी आनी केलो अमेरिकन डिवोटीज तांणी एक सुरे खंय देखून देवस्थान करता तांणी एक भाड्याक घर घेवचें आशिल्लें आनी केलो आफ्रिकन चल्ल्यांक शिष्य कोण घेवन आशिल्लींची तशी तांणी थंय प्रचार काम करता आशिल्लींची सो प्रभुपाद नैरोबी गेलो कोण एअरपोर्टाक प्रभुपादाक रिसीव करूंक कोणूय येनाचे कोणूय प्रभुपादाक भारी आश्चर्य जाता तशी प्रभुपाद टॅक्सी कोण हे दोन्ही विग्रह टॅक्सीर घालून प्रभुपाद येता ते इस्कॉन सेंटर म्हणून घाला पळय एक घर भाड्याक घेवन राबल्यान थंय प्रभुपाद बेल वतिता बेल वतर ब्रह्मानंद स्वामी बागील कट्टा प्रभुपाद तांकां आश्चर्य ब्रह्मानंद खूब आश्चर्य ब्रह्मानंद नमस्कार घालता प्रभुपादाक मागीर कसं लाका तुमी येनीची म्हाका रिसीव करूं का म्हूण सांगता तेन्ना तो कसलें उरलेना आन्सर ना ब्रह्मानंदा लागीं कसलें आन्सर ना मागीर त्या मधुद्विष स्वामीक घेवन गेलो न्हय ताका की लिव्हराक कसं की प्रॉब्लेम जावन ताप येवन कांय न्हय जन तो हांतला न्हिदतके मागीर प्रभुपाद श्यामसुंदराक हांगा मायापुरांतू सोण येयलो तेंची लँडाचे किरकिर कसं की जालें थंय येयलो आतां ब्रह्मानंद स्वामीक बॉम्बे व्हरूंक आयिल्लो प्रभुपाद तशी प्रभुपाद सकाळीं उठान न्हावन कोरून ते आंवगले सुकत घालके सुकत घालून आपास नेक्स्ट डे आंवगल पळयता आंवगल ना ते आंवगल कोणके खांपून गेला तेन्ना प्रभुपाद कसं जालें कोण खांपून गेला प्रभुपाद व्हड करना मागीर सकाळीं ह्या प्रवचनाक ते आफ्रिकन जन आयले तेन्ना तांकां कोणके प्रभुपादाला आंवगल घालून घेतला तेन्ना तांकां आपूण ते आंवगल घेता की कशाला तुम्ही तशी आंवगल खांपून घेतल्या म्हणून सांगतात प्रभुपादन तशी हस्तके ब्रह्मानंद तुम्ही कशाला येते प्रभुपादाला आंवगल खांपवणार तितलें नैरोबी त्यांनी मस्त पॉवर्टी मस्त दुर्बळ आणि मस्त चोरी करतात जन म्हळ्यार नैरोबी तुम्ही गेले अकाल धुव आशिल्ले ते सांगता आशिल्ले
तेन्ना त्या काळाक कशी कितली आशिल्ली की पॉवर्टी प्रत्येक खावच्याक हांगले खामच्याक भारी तांणी या म्हणून तशी तशी जेवण ते नैरोबीन तो कसं म्हळ्यार एक धवे जोळाचे पिट्टाचे एक पॅज की अंबली ते कोण असते प्रभुपाद ते म्हणतात हे कसं ने हे डुकरान खावचे तशें असं म्हणके प्रभुपाद मागीर धव चोण शिजून शिजून कशें केलें ह्या घोड्यान खावचे तशें असं म्हणके प्रभुपाद मागीर तेन्ना हरिकृपा म्हळ्यार एकलो ब्लॅक अमेरिकन शिशिके तो वचून कसं की रंदकाय शिजोवन घेवन हाडटा कसं न्ही मसाल ना कसले ना कसं की ह्या सांगता प्रभुपाद ह्या सुण्यान खावतेशें म्हणटा प्रभुपाद तो प्रभुपादाक ಒಟ್ಟುಚಿ ಹಂಗ ಕස්සಲ್ ಕುರ್ಚಿ ಹುಡುಕ್ ಕಳ್ಳ तेन्ना प्रभुपाद तोची किचना वचून प्रभुपाद दाळिताय शीत चपाती उपकरी पुरा सकळ कोण सकाळांक वाडता के प्रभुपाद म्हळ्यार तांकां गोतना तांगे आफ्रिकन अमेरिकन तांकां सकळ असल सकळ फूड कोण करता मागीर दाळिताय शीत चपाती उपकरी आनी पुरा कोण प्रभुपाद तांकां सकाळांक वाडटा के हो तांणी गम्म तर जेवताच के प्रभुपाद तशी मागीर सांगता ब्रह्मानंदाक पळय हांव हांगा आयिल्लो तुका आपूण व्हरूंक हांगा दाखून तूं गोतुसवे इंडियान तूं इम्पॉर्टंट सिटी खंयचे म्हणून इंगिता तेन्ना ब्रह्मा सांगता कलकत्ता म्हणटा नाही कलकत्ता नाही फर्स्ट स्थान मुंबई इंडियाचे फर्स्ट प्रभुपाद सांगता मुंबई इज माय हेड ऑफिस म्हणून प्रभुपादान केन्ना सांगचे नेक्स्ट दिल्ली थर्ड कलकत्ता स्थान म्हणून सांगता प्रभुपाद तशे मुंबईन तूं आमगेलो प्लान आसा प्रभुपादाले एक स्वप्न मुंबई तूं कशी आसका म्हळ्यार एक स्वप्न थंय एक 5 स्टार होटला म्हणके मंदिर जेवका म्हळ्यार प्रभुपाद आनी ह्या रंगमंदिर स्टेज डयोराम पुरा सकड प्रभुपादन सकड स्वप्न काळा मस्त व्हडली आस प्रभुपादाले कृष्णाक एक भव्य मंदिर तस्सल जावका कृष्णाक प्रभुपादाल तागेल पर्सनल न्ही कृष्णाक तस्सल व्हडले महल जावका म्हळ्यार प्रभुपादाल आशे तशी ब्रह्मानंद ओपता नैरोबीची रेस्पॉन्सिबिलिटी आनी कोणाक दिवन ब्रह्मानंद येवच्याक ओपता तेन्ना एक आफ्रिकन भक्त निमगीत केलो प्रभुपाद थंय वॉकिंग करता आशिल्लो तेन्ना तो आफ्रिकन भक्त प्रभुपाद म्हाका वाडीकोर कोण म्हणजे हांव वाडीकून घेवयत म्हणून घेता हो जेवेत वाडीकून घेवयता म्हणून सांगता तेन्ना तो सांगता पळय आमगेले हांतू कसं म्हळ्यार आमी वाडीकून घेवका जाल्यार आमी चेल्लेक दुड्ड दिवका म्हणून सांगता ती कन्या शुल्क तेन्ना प्रभू कसं न्ही वैदिक हाजी प्रकार चेल्ल्याक वरदक्षिणे कन्या शुल्क न्ही हें तशें कशी हें म्हणून ना आमगेले हांगा जना प्रकार पद्दत कसं म्हळ्यार कन्याक दुड्ड दिवका म्हणून सांगता पळय आतां तूं दुड्ड दित म्हाका वाडीकून घेवका जाल्यार म्हळ्यार हांव तुगेलो काम करता आसतना म्हणून सांगता तेन्ना प्रभुपाद सांगता हो त्या सकट तूं माती वायट कोण घेवन का दुड्ड दिवका हांव तुका एक लायफ चेल्ली पळोवन तुका वाडी करता म्हणून सांगता कशी आन्नाल म्हणके प्रभुपादाले आमी सादारण हें पुढे आमगेले घरान तूं सादारण प्रापंचिक जावन असले सगळे डायलॉग्स चेडवाल आनी आन्नाल मध्ये जावचे तशीची प्रभुपाद प्रभुपाद कितली पूत मेळ्ळीची म्हणून तेंची इस्कॉना तरी आमी इस्कॉना संघा सेरवल्यार आम कितली की पूत कितली की धुवो कितली की नात्र मेळटा म्हळ्यार खंडीत ही आमगेल फिलिंग्स तशीची हांगा प्रभुपाद कितली धुवो कितली पूत मेळ्ळीची पळयाची तशी प्रभुपाद सांगता तूं कांय बेजार करूं नाका हांव तुका एक लायक अमेरिकन चेल्लेक वाडीकन घेता टायम येयला तेन्ना म्हणून सांगता तशी प्रभुपाद थंय पुरा पळयता थंय नवे नवेची शिश्यान आनी राबचे रुमांत थंय पळयल्यार पुस्तक पुडयला खंय ह्या
पुरा आज रुखाचे पीस उडयला काही डब्बेने पुरा चल्ला पिल्ली जाऊन उडयला की ही कसं नाही अशी उडयला तर तो सांगतो की हरिकृपा हा सांगतो प्रभुपाद सांगील ऐका ना त्यांनी सांग त्यानं प्रभुपाद खुद ते सम करत काय खुद सम करता ते पुरा सम कोण नीट नीट दवर पळे ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಂಚೆ ಹಾವ್ ಕೊಳ್ಳೋ ಇಸ್ಕಾನ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪಚರ್ಯ ಹಾವೆ ಕೊರ್ಚಿವೆ ते कार्य सान सान काम हाव कोरची पण प्रभुपादकना ताण कोण तो दाखयतास आता आम्ही सांगताची मोदीजीनं हाजे क्लीन अभियान तो मोदीजीनं कोयर काढ सारणी घेऊन कोयर काढले म्हणून सो कशी यद्यदाच ती श्रेष्ठ तत्त देवे तोर जन आम्ही कसं आचरण करता तेच जन वरले जन फॉलो करता म्हळेले विषयाक प्रभुपादाला हांगतो कळता आमका प्रभुपादन ते पूरा नीटली दवत के प्रभुपाद समकोन दवत के 5 निमिष भितर पूरा रूम आणि क्लीन जल के मागीर नैरोबीन तो एक स्टेडियम तो प्रभुपादाल प्रोग्राम आयोजन जाता थंय व्हडले पुरा गव्हर्मेंट ऑफिसर्स सकड आपयताची तसल कोणीय जन येनाची एकलो कोण की एकलो मात वाई कोमोरो म्हणतो एकलो मात येत के मागीर कीर्तन करता प्रभुपाद प्रवचन दिता प्रसाद दिता पुरो सकड येताची तो कोमोरो हे म्हाका एक अवकाश मेळ्ळी म्हणून तो पुरो केनिया जनाक पुरो सकड होगलसीत के जाल्यार सांगता प्रभुपादाल एक भगवद्गीता भारी आमकां नॉलेज दिता म्हणून सकड सांगता मागीर प्रभुपाद सांगता पळय आम्ही हांगा नैरोबीन तूं कसं म्हळ्यार तांकां तत्व न्ही सांगता म्हणना खाली हरे कृष्ण कीर्तन तत्व केन्नाय आम्ही चैतन्य महाप्रभू सनातन रूप गोस्वामी तांणी मात तत्वचे उलोवन घेता आशिल्ले आम्ही सामान्य जना उठू त्या सकड करका म्हणून खाली हरे कृष्ण कीर्तन करका तितलेच पुरो आणि हरे कृष्ण जप तितले तांकां शिकयला पुरो म्हणून प्रभुपाद सांगता मागीर थंय नैरोबीन तूं राधाकृष्ण विग्रह दवरलेलो प्रभुपादान मागीर नेक्स्ट डे पळयता कृष्णाक अनेक सकलची मेट्टार दवरला राधा राणीक अनेक मेट्टार दवरला प्रभुपाद पळोवन खूब येता कसकसल सकड जाता पळय देवा प्रभुपादाक कितले आनी कितलो सहन शक्ती आसका म्हळेलें हे भक्तीन तूं म्हळेलें आनी तूं कळटा आमकां सहनशक्ती ते विग्रह दवरले ह्या कसले हे राधा कृष्णाक मैली गटले दुरार दवरल्या कसला कोण घेता प्रभुपाद तेन्ना तितले गोत ना तुमकां कितले पद हांव शिकोवचें म्हणजे प्रभुपाद तेन्ना आमकां गोत ना म्हणून सांगताची तेन्ना भूत भावान म्हणून सांगता आमकां गोत ना हांव विसरल दिसता विंगड खंयची प्रोग्रामाक वचपाक आशिल्लें तेका विंगड प्रोग्राम वच जाल्यार ह्या विसरून वच म्हणून राधा कृष्णाक रोडा दवरता तुमी म्हणून प्रभुपाद सांगता तुमी रोडार दवरता राधा कृष्णाक म्हणून सांगता ना दवर केन्नाय 3 इंच दूर ताजे पशी चड दूर राधा कृष्ण विग्रहाक दवरू नज म्हणून सांगता प्रत्येक स्मॉलेस्ट विषय सांगता पडता तांकां गोत ना न्हू आफ्रिकन्साक गोत ना सो 3 इंच दुरार ताजे पशी चड दूर दवरू नज राधा कृष्ण विग्रहाक म्हणून सांगता तशे प्रभुपाद मुंबई येवच्याक ना येता मुंबई ब्रह्मानंद स्वामी घेवन एक्चुअल ब्रह्मानंद स्वामी हाडूकची प्रभुपाद खुद्द वचे तो ओपन जाल्यार म्हणून तशी खुद्द वचून घेवन येता प्रभुपाद ह्या पुरा सकड कोर्साक प्रभुपादक एक समर्थ शिष्य जावकाची ह्या पुरा सकड डिलिंग्स ह्या पुरा कोरका जाल्यार समर्थ शिष्य जावकाची सो कोण रेस्पॉन्सिबिलिटी घेवन मुखार वचून कोच तसले सशक्त शिष्य जावका आशिल्ले प्रभुपाद मस्त निशक्ती प्रभुपादक प्राय जाल्यार हे सकड कोरूंक जायना रात्र पुरा न्हीद ना जाल्यार सकाळी चकाचकाची उठान पुरा काम करता प्रभुपाद
आता स्वतः तोडे वचून नैरोबी देखून घेऊन येऊ का पडले प्रभुपादाक बेंगालीन तू सांगता काय केलो काम आम्हीची स्वतः वचून करका म्हणले प्रभुपाद सांगता केलो काम आम्ही वचून करका दुसऱ्या सांगू जायना म्हणून तशी मुंबई फेब्रुवारी 8 1972 प्रभुपाद मिस्टर नायराक भेटी जावन सांगता आमगे दोन्ही कंत दिल सता आमका आम्ही वचून त्या लँडा वचून राबताची म्हणून ते लॉयराल वट्टू ह्या डिलिंग्स कोण प्रभुपाद ते एग्रीमेंट करच्याक ट्राय करता जीबीसी कार्यदर्शी पुरो तांकां ह्या तुम्ही जबाबदारी तुम्ही ह्या पुरो ह्या करका म्हणून सांगता तशी प्रभुपाद लेटर बरोवका ह्या पुरान तू प्रभुपाद लेटर बरोवचें काम कसला कानी इतलं सगळं प्रश्न निंगिताचे म्हणून प्रभुपाद सांगता कसला कानी इतलं प्रश्नाक उत्तर दिव का हांवें म्हूण जाल्यार कसं क्वचितन श्याम सुंदर सांगता तांकां डायरेक्ट तुगे लागीं निमुका म्हणून आसता जीबीसी जनाक गोतना करेक्ट ताका ते तुका बरयताचे म्हणून सांगता न्ही तांकां गोतना हांव पुरो तांकां डावट आसलो मिगे पुरो बूक हांव दिला न्हय ते बूक वाचल्यार तांगे प्रश्नाक पुरो जवाब मेळटा या पत्र लेटर वाजू का ते लेटराक सिग्नेचर घालका लेटर जवाब दिव का हे पुरो सकट कितली कामां प्रभुपाद म्हणता जाल्यार प्रभुपाद लेखिले प्रभुपाद हांव परत रिटायरमेंट घेवन खाली ट्रान्सलेशन करता म्हणून जाल्यार इस्कॉन अभिवृद्धी जावक जाल्यार प्रभुपादाक रिटायरमेंट ना अंत रिटायरमेंट ना तशी नायरा भेटी जावन प्रभुपाद सांगता अशें आमी सेकंड कंत दिसता आमकां त्या लँडार तो आमकां राबच्याक दिवका परमिशन दिवका म्हणून प्रभुपाद दक्षिण भारत मद्रासा वचच्याक प्लॅन करता मद्रासान तो 5 दिवसाचे पेंडॉल प्रोग्राम असता आणि प्रभुपादाल स्वप्न कसले म्हणून पळयात प्रभुपादाल स्वप्न 8:30 जाले अयो इतले मागीर 8:30 जाले हे एक सांगता प्रभुपादाल स्वप्न कसले म्हणून प्रभुपादाल कसं म्हळ्यार एक वैभव जाल्यार तसल देवस्थान कृष्णाक कोरका मागीर कृष्ण डिवोटीस आले एक सहकारी संघस का मागीर हांगा पुरा वसती म्हळ्यार पुरा जन भक्त व्यापारी जनान पुरा हांगा एक आम खंय फिरोजाबादान की दिसता थंय भक्ती वेदांत नगर म्हणून घाला पुरो इस्कॉन जन पुरा बेकरी प्रति एक आयुर्वेदिक शॉप पुरो इस्कॉन जन भक्ती वेदांत नगर तशी प्रभुपाद आमगेले एक सोसायटी जो आमगेले भक्त हांगा राबका आमगेले एक कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आसका तसले एक हांगा कोरका विंगड सिटींग तशी करका पूरा व्यापाराचे भक्त पूरा तांगेले फॅमिली ಒಟ್ಟು ह्या सहकारी संघांत राबका हांगा एक स्कूल आसका चेडवां खातीर आमगेले चेडवां आमगेली स्कुलांत वचका हे स्वप्न प्रभुपादाल आणि विदेशी जनतांनी हॉलिडे खातीर हांगा येवन राबची तशी आसका एक आंतरराष्ट्रीय इंटरनॅशनल हॉटेलां म्हणके हांगा तांकां अरेंजमेंट्स आसका कोड फॉरेन डिवोटीस आयल्यार सो प्रभुपादाल हे स्वप्न हांगा तांकां पुरो राबची पुरा फ्री सौलभ्य पुरा आसका हांगा तांकां जेवण आनी लायक ब्राह्मण रांदप करतली आसका आनी लाय पुष्कळ प्रसाद तांकां खावच्या दिवका आनी राधा रास विहारीक प्रति दिवस 56 भोग करका 56 भोग करका आनी प्रसाद पुरा हांगा राबिल जनाक अतिथीक राबिल जनाक पुरा वांटका हे प्रभुपादाल स्वप्न कळ्ळें की आमी सांगतात ना कृष्णाल खातीर कसं करका भक्ताल खातीर कसं करका प्रभुपाद सदां आलोचन तीची आशिल्ली प्रभुपादान तागेलें सगळें जीवन ताकाच अंकीत केलें प्रभुपादान हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा माताजी तुम्ही सांगल्यावर 8:30 वग्गी जाल्ले
आमच्या तुम्ही सांगितलं ऐकून ताजे आनंद घेतशी प्रभुपादाले अंतःकरणाचे तगेले स्वप्न आशे तगेले प्लॅनिंग्स तगेले दिनचरी तक्की कृष्णाल ಬಗ್ಗೆ कशी तकते पट्ट अंत दुखून कशी एकदा भावने आशिल्ले तगेले म्हणून सांगून आमकां तुम्ही सांगताना आमगेले दोळे येतराक पुरा नियळत आशिल्ले माताजी. तुम्ही त्या प्रति एक डिटेल्स पॉइंट टू पॉइंट तांगेले बुक अंत ते पळोवन घेवन तुम्ही आमकां एक्सप्लेन केलेले पळया आमगेला भारी प्रभुपादाले जर्नी म्हणचे लाईफ जर्नी म्हणचे आशिल्ले कितली एक कष्ट आशिल्ले तागेले अरण्य रोदन कशें आशिल्ले नैरोबींतू आनी प्रति एकांक एकल्यांक ताण गायड करता आशिल्ले ताका रिटायरमेंट घेवचें जायनाशिल्ले ताका ट्रान्सलेशन करचें मात्र काम आपण दवरून घेवन ताका एक तागेले ते इस्कॉनाचे कृष्ण भावनामृत संस्थेचे मुखारसून वरच्याक एक सशक्त जन जावका म्हणून ताणे प्रभुपादान आलोचन केलेले ताका ते जायनी जाल्यार तागेले एक आश आशिल्ली पळया माताजी तुम्ही सांगल्या प्रकार तागेले एक कृष्णाक एक भव्य मंदिर कोरका एक इंटरनॅशनल लेवलाचे एक मंदिर कोरका आणि सगळ्यांना ते एक गांवाची एक ते मंदिर आशिल्ले कडेन पुरा जन तागेले भक्त जावन आसका इस्कॉन डिवोटीस जावन आसका आणि ताका नित्योच 56 भोग दिवका ताका आणि भक्तांक थंय आयिल्ले भक्तांक कसले रापच्याक दवो कंचाक खाणा जेवणाक जे तोंदरी जेवचे जे म्हणचे आशिल्ले तांगेले एक स्वप्न तुम्ही तांगेले ಬಗ್ಗೆ सांगिले भारी एक मनाक खुशी जाली माताजी. आणि त्रिदंडी संन्यासी म्हणून मग सांगली माताजी तुम्ही काया वाचा मनसा कृष्णाल सेवेक समर्पित जावन आसुका त्यांनी त्या दीक्ष घेतलेले आणि त्रिदंडी संन्यासी म्हणून आम्ही मुखारसून आमगेल जीवन माताजी कशी जाता म्हणून गोत ना जाल्यार प्रभुपादाले 1972 चे तागेले फुल्ल जर्नी नैरोबी गेलेले मुंबई गेले आणि सुमार कडे ताण भोंविले तांगेले शिष्यांक तांणी गाईड केलेले आणि संन्यासी दीक्ष दिलेले तमाल कृष्ण महाराजाक पुरा भारी लायकोन तुम्ही सांगले माताजी पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्स दिले आमकां आज माताजी भारी भारी खुशी जाली माताजी. हरे कृष्ण तांची कसं म्हळ्यार प्रभुपादाले मागचे कसं म्हळ्यार आमी तुगेले सुवेत सल थोडे पूण गुण आमकां हृदयांत येवो कृष्ण भक्ती आमकां येवो म्हणून हे प्रभुपादा लिलामृत वाजिल्ले निमित्त आमकांय ते गुण